फोंड्या खातीर नवो मास्टर प्लॅन तयार करतलो अशें नगराध्यक्ष रितेश नायकान सांगले। सोमारा दीस जाल्ल्या फोंड्या पालिकेच्या बसकेंत ह्या विशीं निर्णय जालो। ह्या मास्टर प्लॅना खाला नवो पालिका बाजार उबारतले। सद्याचो नुस्तें बाजार मोडून त्याच सुवातेर नवो संकुल उबारतले अशें रितेशाचें म्हणणें। गोंय राज्य नागरी उदरगत एजन्सी हो प्रकल्प उबारतली। जिसुडाचो वांगडी सचिव आनी पालिका संचालनालया कडेन ह्या विशीं उलोवप जालां अशें रितेशान ह्या वेळार सांगलें। की कन्स्ट्रक्शन ऑफ न्यू पालिका बाजार हो आमी मास्टर प्लॅन करता थंय फीश मार्केट जे आसा थंय आमी डेमोलिश करून नवे फीश मार्केट बांदतले आनी थंय मास्टर प्लॅन करतले। फीश मार्केट मागीर चिकन मार्केट आनी मटन ते मार्केट आसा हे तिनी आमी मास्टर प्लॅना थ्रू सगळें प्लॅन करतले आनी ते जी सुडा एक्झिक्यूट करतले। सो आमी जी सुडा मेंबर सेक्रेटरी आनी DMA कडेन डिस्कस करून हो एक पॉयंट आमी तो जी सुडा अंडर इमिजिएटली आमी हाती घेवपाक सोदता की थंयसर खूब कंजेशन जाता आनी थंय बिल्डिंगी म्हणजे खूब ओल्ड आसा बिल्डींग सो आमी न्यू बांदपाचें तें आमी एक रेजोल्युशन घेतलां।